नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. बेतुलात आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा सप्तका निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारी गोंयांत येतले. विकसित भारत कार्यावळी खाला तांची रॅली काडटले. बेतुलात 6 ते 9 फेब्रुवारी मजगती राष्ट्रीय ऊर्जा सप्तका निमतान प्रदर्शन आयोजित केलां. ह्या प्रदर्शनात 30 ते 32 देश वांटेकार जातात. ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. खेरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मडगांवां एक भौशीक सभाय जातली. नरेंद्र मोदीजीचो हो तो सरकाराचो कार्यक्रम. म्हणजे 6 तारखेर म्हणजे नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येता. तेजो इंडिया एनर्जी वीक हाज्या निमित्तान ते 6 तारखेक इंडिया एनर्जी वीक हे 4 दिसाचें एक्झिबिशन 6 तारखेच्यान 9 तारखेचो ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करतले. आनी ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेच्या अंतर्गत विकसित भारत एक बिग एक्झिबिशन कम पब्लीक रॅली आणि तातूंतल्यान 4 प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन हाजेर इन डिटेलान परत एकदा प्रेस घेवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम लोकांक दाखोवपाक सगळ्यांक दितले. तर 6 तारखेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात. राज्य सरकारान आपल्यो येवजण्यो सोशल मिडिया वयल्यान लोकांक कळीत करपाचें थारायलां. ह्या खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्शियल येवजण मनरिजवण संस्थे वरवीं सुरू करपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. राज्य सरकार सध्या टीव्ही, वृत्तपत्रां, होर्डिंग्स हातूंतल्यान आपल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावयतात. सोशल मिडिया माध्यम सामाजीक माध्यम हे सध्याचे प्रचलित माध्यम आशिल्ल्या कारणान सरकारान आपल्यो येवजण्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळीत करपाचें थारायलां. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. पण तरी सुद्दां आज सगळ्यात व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळ्यो सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा. फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी A, B, C अकॉर्डिंग टू दॅट कॅटेगरी म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्यानुसार आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भारताच्या लोकशाहीक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान आयज नवी दिल्लीत भारत संविधान हमारा सन्मान ह्या अभियानाक सुरवात केली. ह्या वेळार न्याय सेवा गरीबांतल्या गरीब लोकां मेरेन पावोवपा खातीर न्याय सेतू येवजणी चळणुकेंत हाडली. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें की आयज भारतीय आपल्या देशाक नव्या स्वरुपात पळयतात. आयज भारत संवसारांतली 5वी सगळ्यात व्हड अर्थवेवस्था जाल्या आनी बेगीनच ती संवसारांतली 3री अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उलयतना सांगलें. सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें. हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है. इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है. संस्थागत आहुति आएगी पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है. बिहारचे आदले मुखेलमंत्री कर्पूरी ठाकूर हांकां देशाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत रत्न मरणोत्तर जाहीर केला अशें राष्ट्रपती भवनांतल्यान जारी केल्ल्या एका पत्रकांत कळीत केलां. ठाकूर हांची आयज 100वी जयंती. तांच्या जल्मशतीच्या पूर्वसंध्येक ही घोशणा जाल्या. ठाकूर हे मुखेल समाजवादी फुडारी आशिल्ले. तांकां जननायक म्हणूनय लोक वळखताले. मागासवर्गाच्या उदरगती खातीर तांणी भरीव योगदान दिलां.
अंदुवरचा लोकोत्सव 2024 पणजेच्या कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर 26 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी मजगती जातलो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मुखार उलयतना तांणी सांगलें की ह्या कार्यावळींत लागीं 500 कलाकार वांटेकार जातात आनी 700 कारागीर आपणे तयार केल्ल्यो हस्तकला ह्या महोत्सवाच्या काळात प्रदर्शीत करतले. हो महोत्सव उदयपूर संस्कृतीक केंद्र पश्चिम आनी गोंय कला अकादमी आनी गोंय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तशेंच पणजे महानगरपालिकेच्या जोड पालवान जाता अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुखार सांगलें. गोवा जागोर एसोसिएशन हांणी गेल्या 11 वर्सां पयलीं एक मोठें पावल मारिल्लें की सबंद गोंयचे जे जागर जे आसात रायट फ्रॉम द काणकोण टू रायट फ्रॉम द आमच्या शिवोली अंत्रुज महाल आणि तिसवाडी अशा विविध जागराक एका छता सकल हाडपा खातीर आनी हो जागोर महोत्सव जो आसा तो सबंद गोंयच्या विंगड वाठारींनी जे जागोरी आसात जे जागरकार जे आसात अशा सगळ्या त्यांच्या संस्थानाच्या किंवा जागोर मांडार भितर ते फिरत असतात आणि अंदूचो यजमान जे जावन आसात ते आमचे श्री सातेरी मूळ संस्थान पाणे शिरोडण. ह्या जागोर महोत्सवाक एक युनिक अशी वळख जावन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जागोर म्हणल्यार हें एक गोंयचें आद्य पारंपारीक सांस्कृतीक दायज जें मूळ गोंयच्यान उगम जाल्लो आसा. जे लोकनाट्य जे आसा त्या लोकनाट्याच्या वरवीं आपल्या समाजा भितर कितें घडटा समाजा भितर आमकां कितें करपाक जाय जसो आमचो तियात्र फॉर्म आशिल्लो तसोच तरेचो जागोर सुद्दां एक लोकनाट्य आपल्याच्या अन्याय जाला त्या अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपा खातीर आनी सगळ्योच काही गोष्टी आमकां सांगपा खातीर ताची सुरवात जाल्ली आशिल्ली. मतदारां मदीं वेंचणुकेत वांटो घेवपा खातीर वा मतदान करपा खातीर निरुत्साह दिसून येता. चड करून शारी भागांत मतदानाच्या दिसा शारांतले मतदार उण्या प्रमाणात मतदान करतात जाल्यार गांवांत मतदानाचो टक्को वाडटो आसता अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांणी आयज पथनाट्य सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. गोंय वेंचणूक आयोग आनी उच्च शिक्षण संचालनालय तशेंच सरकारी महाविद्यालय सांखळी हांच्या जोड पालवान आझाद मैदानाचेर शारी तरणाट्यां मदीं वेंचणुके बद्दलचो निरुत्साह ह्या विशयाचेर पथनाट्य सर्तीचें आयोजन जालें. Urban FAT, why it is important for us, because in Goa what we found from the last elections data that voters cast their vote in almost every area of our state. In rural areas basically people are more about their all rights, but when we come to our urban areas like in Panjim, Madgaon, Taligaon, Santa Cruz, Nanfatruda, we find a different situation where we think that people are more educated, they have all resources in their hand, they know about all the communication which is going on our media channels, newspapers are there, but these people are little bit sleepy. They are not coming to use their rights and the response is very slow. So basically if these voters are not coming up, ultimately our voting turnout may be hit by some percentage, but actually where it is hitting more is the image of our state, because Honorable Election of Commission of India has a different type of view towards election in our Goa state. Where they think that okay, people are more aware, more educated, and generally they think some new ideas from our side. So the same concept we request you to put through your street play today. भारतीय तटरक्षक दळान आपल्या 48व्या कोस्ट गार्ड रायझिंग डे निमतान वास्कोची दर्यादेग नितळ केली. ह्या नितळसाण मोहिमेत वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी वांटो घेतिल्लो. ह्या दर्यादेग नितळ करपाच्या मोहिमे संदर्भात भारतीय तटरक्षक दळाचे DIG अरुणाभ बोस हांणी अदीक माहिती दिली. हमारा कोस्ट गार्ड का 48th रेजिंग डे ऑन द 1st of February एंड उसी के इन द रन अप टू द कोस्ट गार्ड डे हम वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड बीच क्लीनशिप इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़. हम वैसे भी पूरे साल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स हम बीच क्लीनशिप करते रहते हैं बिकॉज आपको पता ही है कोस्ट गार्ड का वन ऑफ द चार्टर्स ऑफ ड्यूटी इज़ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्विंग द मैरीटाइम एनवायरनमेंट
and preventing and controlling the marine pollution. तो उसके अंतर्गत बीच क्लीनशिप फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट वेयर वी ऑल कम along with our families and volunteers from various organizations. प्रजासत्ताक दिसाच्या सांस्कृतिक प्रदर्शनानिमित्तान भारत सरकाराच्या संरक्षण मंत्रालयाने आयोजित केलेली भारत पर्व कार्यावळ आयज नवी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याचेर सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विंगड सांस्कृतिक विविधताय दाखोवपी भारत पर्व ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या निमतान गोंयच्या देखाव्याचें प्रदर्शन जालें. तपलोक योग क्षेत्र, गोंयचे दर्या जिवीत, जलजीवन अभियान, विकसित गोंय विकसित भारत ह्या विशयाचेर आधारीत परशुराम भूंयच्या गोंयच्या देखाव्याचें भारत पर्वात आयज आयोजन जालें. गोंयचे फामाद कलाकार सुशांत खेडेकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान ह्या देखाव्याचें प्रदर्शन जालें. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.